नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकीं नवी दिल्लीत आयोजीत खासा सुवाळ्यात प्रतिश्ठेचे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भेटोवन मानेस्तांचो भोवमान. भारताची व्हड संस्कृती तिगोवन दवरपाचें राष्ट्रपती मुर्मू हांचें आवाहन. 20 जुलय सावन सुरू जाल्ल्या लोकसभा आनी राज्यसभा घरांचे कामकाज अनिश्चित काळा खातीर जाले स्थगीत. राज्यसभेत विरोधकांच्या बोवाळातूच कांय सरकारी विधेयकां घेतली मानून. विरोधी पक्षांच्या वांगड्यांनी सभाघरात बोवाळ केल्ल्या लोकसभेची उत्पादकता 19% जाल्यार राज्यसभेत 39%. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी पत्रकार परिशदेंत विरोधकांचेर केली टिका. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बसकेत वेगवेगळ्या विशयांचेर जाल्यात निर्णय. 10 सप्टेंबराक पर्वरी उड्डाण पूल आनी 24 ऑगस्टाक पत्रादेवी स्मारकाचें जातलें लोकार्पण. आनी भारतीय स्वातंत्र्याच्या 80व्या वर्धापन दिसा निमतान 15 ऑगस्टाक राष्ट्रपती भवनांत गोंया सयत 4 राज्यांच्या सांस्कृतीक आनी पारंपारीक दायजाचेर जातलें प्रदर्शन. आनी आतां खबरो विस्तारान. नवी दिल्लींतल्या विज्ञान भवनांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज एका खासा सुवाळ्यात 2024-25 वर्सा खातीरचे प्रतिश्ठेचे संगीत नाटक अकादेमी फेलोशीप आनी अकादेमी पुरस्कार भेटोवन मानेस्तांचो भोवमान केलो. ह्या कार्यावळींत संगीत, नाच, नाट्य, लोककला, आदिवासी कला प्रकार तशेंच खामसुत्री बावल्यो ह्या सारकिल्ल्या कला मळाचेर मोलादीक योगदान दिवपी कलाकारांचो राष्ट्रपतींनी भोवमान केलो. भारतांत व्हड कलेची संस्कृती आसा ती तिगोवन दवरपाचें मोलादीक काम कलाकार करतात अशा उतरांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी कलाकारांची तोखणाय केली. प्रतिभा और साधना एक साथ उपस्थित है. भारतीय परंपरा के वाहक आप सब कलाकार हमारी सामूहिक स्मृति के संरक्षक है और भविष्य की कल्पना के सर्जक भी. प्रदर्शन कलाकारों से जुड़े हुए जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं. ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं. विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है. इसकी भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है. हमारे संगीत की अनेक पद्धतियां हैं, नृत्य की अनेक शैलियां हैं और लोकनाट्य के असंख्य रूप हैं. लोकसभेचे कामकाज आयज अनिश्चित काळा खातीर स्थगीत जाले. सकाळी 11 वरांचेर सभाघराचें कामकाज सुरू जातकीच सभापती ओम बिर्ला हांणी राष्ट्रगीत म्हणपाची सुचोवणी केली. राष्ट्रगीत जाल्या उपरांत फकत 4 मिनटांतूच सभाघराचें कामकाज स्थगीत केल्ल्याचें घोशीत केलें. 20 जुलय सावन लोकसभेचें कामकाज सुरू जाल्लें. मजगतीं राज्यसभेचें कामकाज लेगीत विरोधकांच्या बोवाळांत सुरू जालें. राज्यसभेचे अध्यक्ष CP राधाकृष्णन हांणी विरोधकांच्या बोवाळांतूच सरकारी कामकाज मुखार व्हेलें. उपरांत 12 वरांचेर राष्ट्रगितान सभाघराचें कामकाज अनिश्चित काळा खातीर स्थगीत केलें. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी आयज पत्रकार परिशद घेवन संसदेच्या कामकाजाचो नियाळ घेतलो. विरोधी पक्षाच्या वांगड्यांनी सभाघरात बोवाळ करून कामकाज करूंक दिलें ना असो आरोप तांणी ह्या वेळार केलो. लोकसभेच्या कामकाजाची उत्पादकता 19% जाल्यार राज्यसभेतल्या कामकाजाची उत्पादकता 39% जाल्या अशें तांणी सांगलें. विरोधी पक्ष चर्चेत वांटो घेयना, प्रश्न वर चलोवंक दिना असो आरोप लेगीत मंत्री किरेन रिजिजू हांणी आपल्या उलोवपांत केलो. मॉनसून सेशन आज समाप्त हो गए हैं. हम दो तरीके से देखते हैं. बिजनेस के दृष्टि से बहुत अच्छा सेशन रहा. कुल 12 बिल्स हमने पारित किए हैं. चर्चा की दृष्टि से अच्छा नहीं हुआ है. लोकसभा में जितना टाइम आवंटित किया गया है टोटल टाइम एलोकेशन के हिसाब से सिर्फ 19% हमने प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से 19% सक्सेस प्राप्त किया है.
राज्यसभा में 39%। राज्यसभा में अपोजिशन पार्टी हंगामा करके कभी कभी वॉकआउट भी करते थे, तो बाकी मेजॉरिटी पार्टीज एनडीए के और कुछ अपोजिशन पार्टी के एमपीज ने डिबेट डिस्कशन में हिस्सा लिया। गोयचे राज्यसभेतले खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी काल बुधवारा राज्यसभेत राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ दुरुस्ती विधेयक 2025चे समर्थन करपी उलोवप केले। या कायद्यातली दुरुस्ती म्हळ्यार सहकारचे समृद्धी आणि विकसित भारत ही मोख साधपी एक पावल आसा अशें तानावडे हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें। I rise to support the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026. This legislation modernizes a 1962 framework and advances the government's vision of Sahakar se Samruddhi. Today, an aspirational India needs a comprehensive developmental institution. By altering Section 9A1 from financing through cooperative societies to planning, promoting, and financing for cooperative development, this bill transforms the NCDC into a modern ecosystem builder. This bill acknowledges that today's cooperative need integrated support across finance, AI-driven technology, cold chain logistics, processing, branding, and global market access. The introduction of Section 9(2) empowers the NCDC to provide loans and grants directly to cooperative and development entities. Upasabhavati Mahashay, this bill expands the definition of foodstuffs to include processed foods and other edible items notified by the center. By enabling NCDC to finance the processing stage directly, we allow cooperatives to capture a larger share of the consumer rupee so that farmers' income will double. भारतीय जनता पक्षान आयज घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत संसदेच्या विरोधी पक्षाच्या वागणुकीचेर टिका केल्या। नवी दिल्लीत आयोजित केल्ल्या पत्रकार परिशदेत पक्षाचे राष्ट्रीय फुडारी रविशंकर प्रसाद हांणी विरोधकांच्या संसदेतल्या कामा खातीर नाखोशी उक्तायल्या। सरकार चर्चेक तयार आसून लेगीत लोकसभेचे विरोधी पक्ष फुडारी आपल्यो मागण्यो परतून परतून बदलताले असो आरोप केला। मॉनसून सत्र संसद का एक नेता के अहंकार, अनुशासनहीनता और उद्दंडता की भेंट चढ़ गया। और ये बात मैं पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। द इंटायर मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट stood sacrificed at the altar of the arrogance, delinquence, sense of entitlement and total indiscipline of the gentleman known as leader of opposition. तैयार है, 24 घंटा बैठने को तैयार है, फिर भी उन्होंने कहा नहीं, हमें उनका इस्तीफा चाहिए। उनकी बहस सुन के क्या फायदा। तो जो वो सदन को 10 दिन से नहीं चलने दे रहे हैं, जब माननीय गृह मंत्री जी बहस के लिए तैयार हैं, तो कहते हैं उनकी बात को सुनना क्या। इसे क्या कहा जाए। राहुल गांधी, आपकी उद्दंडता से देश की राजनीति नहीं चलेगी। खबरापत्रात घेऊया एक लहानसो विसो। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ टीटी नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा।
योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। राज्य मंत्रिमंडळाची बसका मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे यजमानके खाला आयज पर्वरे मंत्रालयात जाली। तातूंत वेगवेगळ्या विशयांचेर निर्णय जाल्या। खासा करून वीज खात्याच्या 12 कोटी रुपयांच्या थक बाकी बिलात माफी दिवप, गोंय वैजकीय महाविद्यालय हॉस्पिटला खातीर नवी पदां भरप, अर्थीक दृश्टी खातीर नियुक्ती करप ह्या सारकिल्ल्या गजालींचो आस्पाव आशिल्ल्याचे माहिती बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिली। Related economically weaker section EWS category from the Director of the Social Welfare to the Department of the Personnel was subject to the Social Welfare कडे आशिल्लो तो आता Personnel Department कडे गेलो। Approval for the filling of the post of the lecturers in the various departments of the Goa Dental College and Hospital on a contract basis. Altogether 11 posts. Creation of the post of Secretary UDC, LDC, MTS into the Comunidad, North Goa, South Goa and Central Zone. हे पोस्ट क्रिएट करपाचे खूप ते पोस्ट ते तिनूय कोमुनिदादी आसा। इट इज ऑल टुगेदर 100 सुमार 150 सुमार जातले। पर्वरे उड्डाण पुलाचे उक्तावण 10 सप्टेंबरा दिसा केंद्रीय रस्तो येरादारी आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्तुकी जातले अशी माहिती लेगीत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिली। 25 ऑगस्टा दिसा पत्रादेवीच्या नवीकरण केल्ल्या हुतात्मा स्मारकाचे उक्तावण संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या हस्तुकी करतले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिली। पर्वरी फ्लायओव्हर हाजे इनॉग्रेशन 10 सप्टेंबरा दीस सांजचे माननीय नितीन गडकरी हांच्या हस्ते करपाचें आसा आनी त्याच बरोबर पत्रादेवीचो स्मारक ह्या स्मारकाचें उक्तावण 25 ऑगस्टाक आमी देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या हस्ते करपाचें आसा। पत्रादेवीतल्या हुतात्मा स्मारकाचे काम झुजा पावण्याचेर पुराय केला। ह्या स्मारका लागसार स्वातंत्र्यताय दीस मनयतात, तशेंच गोंय मुक्ती दिसाची कार्यावळ लेगीत मनोवची अशी मागणी तोरशेचे आदले जिल्लो पंचायत वांगडी आनी आदले सरपंच सूर्यकांत तोरसकर हांणी केल्या। ह्या स्मारकाचे काम पुराय जाला त्या फाटभुंयेर तोरसेकार खबराकारांकडे उलयताले। उमेद इतली जाता की ह्या परिसरात हे हुतात्मा स्मारक जावचे म्हणून आमच्या सगळ्या तोरशेवासियाची तसेच हांगासर जे फ्रीडम फायटर येताले जवळजवळ 30 वर्सां 35 वर्सां ह्या कार्यक्रमाक हांव हजर आसता सातत्यान आनी त्यात उल्लेख जातालो। मुख्यतः गेल्या 4 वर्सां 4.5 वर्सां आमचो स्थानीक आमदार प्रवीण आल्लेकर यांच्यानी सातत्यान पाठपुरावो करून हे स्मारक हांगासर जाता। त्याच्या बद्दल सगळ्या तोरशावासियाच्या वतीन तसेच ह्या परिसराच्या वतीन आणि एक फ्रीडम फायटराचो हांव भुरगो ह्या उमेदीन हांव सगळ्यांक धन्यवाद दिता। म्हाका बरें दिसता हे स्मारक जाल्या बद्दल आणि ह्या स्मारकाक अशें म्हाका सांगूचें दिसता की हे आकर्षित अशें स्मारक जाल्लें आहा। अशें स्मारक अद्यावत म्हाका दिसता सगळ्या परिसरांत संबंध भारतांत एक नामांकीत अशें हे स्मारक जातलें फुडल्या भावी काळांत आणि आमच्या ह्या परिसराचो नावलौकीक सगळ्याक जातले। आकर्षित अशें जावन सगळी कडसून पर्यटक जशे जगातसून येतले तशेंच सगळ्या परिसरातसून हे हांगासर पर्यटक उपलब्ध जातले। त्यांची त्यांचे योग्य अशें तांकां ज्ञान दिवचें, त्याच्या निमित्तान सगळी त्यांची माहिती आहा ती उपलब्ध हांगा करूची अशें सरकारा कडेन मागता। गोवा उच्च माध्यमिक विद्यालय प्राचार्य फोरम ह्या संघटनेची वर्सुकी साबार बसका मोर्चेत आयोजित केली। हे बसकेच्या समारोप कार्यावळीत कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो मुखेल सोयरे म्हणून हजर आशिल्ले। ह्या एका दिसाच्या सर्वसाधारण बसकेत उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या प्राचार्याच्या
वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर विस्तारान चर्चा जाली. समारोप कार्यावळीत आमदार मायकल लोबो हांचे आणि मार्गदर्शन केलें. Making them ready to enter a stream where they will do what is best for them, for their family, and for the state. A lot of students who have passed out to your as now your actual, they have done wonders. They have gone abroad. They are in Europe, they are in America, they are everywhere, and they always remember their teachers. They always remember their principals. But now things have changed. A lot of schools, higher secondaries have changed their infrastructure. You all have worked very hard to give the best today to all the students. And I think today's workshop, like one overnight workshop, what you all have done, is nothing but interaction. What needs to be done for the higher secondaries? What needs to be done for the students, how we can give the best to the student, and how we can talk to the government to give you all the best. हर घर तिरंगा ह्या राष्ट्रीय मोहिमेप्रमाण गोंयांत लेगीत ही कार्यावळ व्हडा उमेदीन मनयतात. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आपल्या साखळे कौटुंबी घरात तिरंगो फडकोवन ह्या मोहिमेक तेंको दिलो. विधानसभेचे उपसभापती जोशुआ डिसोजा हांणी म्हापशा जाल्यार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी आपल्या राबित्या घरात तिरंगो फडकावन ह्या कार्यावळीत वांटो घेतलो. मोयचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी आपल्या राबित्या घरात तिरंगो फडकावन हे मोहिमेत वांटो घेतलो. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव. इन हाथों की लकीरों में एक कहानी है. ये हाथ कभी लकड़ियां बीनते हैं, कभी एक लूम पर, एक हथकरघे पर सपने बुनते हैं और कभी भारत के राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार लेते हैं. भारत की कहानियों का और गांवों की कहानियों का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ला रहा हूं. गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर. भगवान वेद व्यास जी के वचन रूपी सरोवर से प्रकट उपनिषद रूपी गायों का जो दूध है श्रीमद् भगवद गीता, और व्यावहारिक जीवन कर्मयोग जो भक्ति से मिठा किया गया हुआ है, और उसी के द्वारा हमें अपना उद्धार करना है. ये हमारा जो संसार का जो रोग है उसका निदान उपचार रूप ये भगवद गीता है. प्रतिदिन प्रातः 6:30 डीडी नेशनल चैनल पर. विसोपरान परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया मुखावेली खबरो. स्वतंत्रताय दिसाच्या फाटभुंयेर भारतीय जनता पक्षाच्या ताळगांव मंडळान नितळसाण मोहीम चलयली. ताळगांवच्या कासादी पोवा ह्या वाठारांत केल्ल्या ह्या नितळसाण कार्यावळीक ताळगांवचे सरपंच मारिया फर्नांडीस, ताळगांव भाजपा मंडळाचे सरचिटणीस किशोर शास्त्री, पंच वांगडी आनी हेर पक्ष कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. कार्यकर्त्यांनी आपापल्या घरांनी तिरंगो ध्वज उबारून ह्या नितळसाण मोहिमेत वांटो घेतलो. सरपंच मारिया फर्नांडीस आणि किशोर शास्त्री हांणी ह्या मोहिमे विशीं म्हायती दिली. अँड फॉर आवर कंट्री. सो आयज आमी आमच्या गांवांत क्लीन ड्रायव्ह दवरलेले आसा. रस्त्यांनी कचरो जाल्लो आसा, ग्रावंडांनी कचरो जाल्लो आसा, मेशीन मारून घेतला आमी. आनी आयज आमचो गांव हो सोबीत निवड आनी ग्रीन उरोवन दी म्हणून आमी लोकांताय मागता. सायडीच्यान ड्रेन्स आसता तातूंत
पेपरां जावं प्लास्टिकां उडोवची न्हू म्हणून मागता, कित्याक उदकाक खूब त्रास जाता बरो फ्लो जावपाक म्हणून. खूब रस्त्याने 13 ऑगस्ट सगळे आमच्या घरात नॅशनल फ्लॅग हॉइस्ट करून दिला आहे. एक क्लिननेस जाय म्हणजे आमचे परमेश्वर मोदीचे एक मेन इनिशिएटीव आहा. सगळे मागता हांव की आमी अशें क्लिननेस धरून सगळे आनी स्वच्छ भारत प्रमोट करया. हर घर तिरंगा मोहिमेचो एक भाग म्हणून राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या महाराष्ट्र संचालनालयाच्या वतीन मुंबईतल्या आझाद मैदानार भव्य रॅलीचे आयोजन केले. ह्या रॅलीत राष्ट्रीय छात्र सेनेचे सुमार 750 छात्र सहभागी झाले. रॅलीच्या माध्यमांतल्यान टीबी मुक्त भारत आणि नशामुक्त भारत ह्या राष्ट्रीय उपक्रमाविशीं जनजागृती जाली. एनसीसी महाराष्ट्र संचालनालयाचे अतिरिक्त महासंचालक मेजर जनरल विवेक त्यागी हांणी राष्ट्रीय मोहीम समाजाचे व्यापक स्तराचेर पावपाक लागून अशा उपक्रमाचे म्हत्व अधोरेखित केले. राष्ट्रवादी ह्या भावनेचेर भर दीत कौशल्य, शिस्त आणि सामाजिक जनजागृतीच्या माध्यमांतल्यान विकसीत भारत 2047चे हे सपन पुराय करपाक योगदान दिवपाचो निर्धार छात्रांनी ह्या वेळा उक्तायलो. कैंपेन है उसको बढ़ाने के लिए हमारी युवा शक्ति, हमारी नारी शक्ति का जो ट्रू पोटेंशियल है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए और ये मैसेज देने के लिए सोसाइटी को कि वी एज इंडियंस we should be proud to be Indians. We must prove ourselves to be worthy of Indians, and it's high time that all of us must be conditioned and prepared to put the nation first. नवी दिल्लीत लाल किल्ल्या लागसार 10 नोव्हेंबर 2025 जाल्ल्या जीवघेण्या कार बॉम्ब स्फोटाविशीं आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार सगळ्यात व्हड स्पश्टीकरण केलां. एकवटीत राष्ट्र सुरक्षा परिशदेच्या एका खासा देखरेख अहवाला प्रमाण ह्या स्फोटा खातीर भारतीय उपखंडांतल्या अल कायदा ह्या आतंकवादी संघटनेक अधिकृतपणान जापसालदार धरला. ह्या स्फोटात 11 निष्पाप नागरिकांक मरण आयिल्ले जाल्यार 6 जाण जखमी जाल्ले. हो स्फोट वाहनात दवरून तात्पुरतो स्फोटक उपकरणाचो उपेग करून घडोवन हाडिल्लो. राष्ट्रीय तपास संस्थेन ह्या कार स्फोट प्रकरणात 10 जाणांक 7,500 पानांचे आरोपपत्र दाखल केला. ह्या प्रकरणात अन्सार गजवत उल हिंद ह्या अल कायद्याच्या शाखेकडेन जोडिल्ल्या उच्च शिक्षीत वैजकीय व्यावसायिकाच्या एका गुप्त आतंकवादी मॉड्यूलाचो हात आसा अशें म्हळां. भारतीय स्वतंत्रतायेच्या 80व्या वर्सा निमतान 15 ऑगस्टाक राष्ट्रपती भवनात पारंपारीक ॲट होम येवकार सुवाळ्याचें आयोजन केलां. अंदू सुवाळ्याचें मुखेल आकर्शण म्हळ्यार गोंय, महाराष्ट्र, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश या 4 राज्यांच्या सांस्कृतिक आणि पारंपारीक दायज पळोवपाक मेळटले. करंजाळे दर्यादेगेर शेकड्यांनी वर्सां सावन सुरू आशिल्ली रापण नुस्तेमारीचो ह्या वर्साचो हंगाम कालच्यान सुरू जालो. करंजाळे वाठारांत 19 पारंपारीक रापणकार कार्यरत आसात. 1-2 दिसांचे अंतर दवरून पयऱ्यान दर्यांत रापणेन नुस्तेमारी करतात. थळाव्या नुस्तेमारीची जीण ह्या वेवसायाचेर निर्भून आशिल्ल्याचे रापणकाराचे सल्लागार गुरुदास केळकर हांणी सांगले. आयच्यान ती स्टार्ट जाता, मागीर आमी स्टार्ट जाल्या नंतर आमी ही आयच्यान सुरू केला. त्याच्या नंतर आमी सगळे जे 19 रापणकार आहा तांकां प्रत्येकाक आमी ते एक दीस अशें सोडून 1-2 दीस सोडून अशें आमी तांकां ती घालपाक दिताले. मागीर तेंची सेल्फली सगळे जाण एकामेकाक कॉपरेट करून ही रापण वर्ष परंपरा प्रमाणे सुरू जाता. आनी हेर बाकीचे जे फॉर्मालिटीज आसात ते आमी हांगा रापणकारांच्या वतीने आनी सगळ्या गव्हर्मेंटाक सगळ्यांक इन्वायट करून आनी बाकीचे फॉर्मालिटी आमी कंप्लीट केल्ले आहा. तेन्ना ही रापण आसा, ही रापण कितल्याशाच वर्सां पासून पारंपारीक सुरू आहा आनी तेंची हेच्यारच ह्या कालंदाळ्याच्या आनी ह्या रापणकारांची ह्या नुस्त्याचेर उदरनिर्वाह जाता. आनी ती रापण जावन इतलीच ना, तर त्या रापणी पासून सगळ्यांकूच सगळ्यांचोच मोलाचो वांटो आहा. तेन्ना हांव सगळ्या देवांचो आशिर्वाद आहा, पण आमकां सगळ्या ऑफिसरांचो सगळ्या रिगार्डींग जी डिपार्टमेंट आसा तेंचे आमकां सगळ्यांचो सपोर्ट मेळटलो. आनी वेनेवर आमकां जे नेसेसरी आहा किंवा वेनेवर आमचे रिक्वायरमेंट आहा ते फुलफील करून ही रापण आमची अशीच कायमची अबाधीत दवरतले अशेंच हांव सगळ्यां कडेन मागणी मागता. मजगती नुस्तेमारांच्या मागणे प्रमाण तांचे प्रश्न सोडोवपा खातीर पणजी शार महानगरपालिका
गरज ते सहकार्य करतले अशें महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी सांगलें. दर्यादेगेवयल्या परिस्थितीची पळोवणी केल्या उपरांत तशेंच रापणकारांचे प्रश्न जाणून घेतल्या उपरांत महापौर मोन्सेरात खबराकारांकडे उलयताले. No, as I know, they will get back to me with their thing. See, I found that process already there. That file has been moving through fisheries department. Now the lights are the first part. There were a lot of we were complaining there was no light in the evening or in the morning. So that lights are installed. Now second phase will be storage facility for them, proper ramp, all of that. So as per the requirement of the community and all, whatever they require, we will give them. Not a problem. लडाखातल्या लेहात आयज सकाळी भुंयकापाचे नेटान धपके जाणवले. राष्ट्रीय भुंयकाप विज्ञान केंद्रान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण भुंयकापाची खरसाण 5.5 रिक्टर स्केल इतली नोंद जाल्या. भुंयकापाचे केंद्र जमनी खाला 10 किलोमीटर खोल आशिल्ले. अचकीत आयिल्ल्या ह्या भुंयकापाच्या धपक्या खातीर नागरिकां मदीं भिरांतीचें वातावरण पातळ्ळां. आता नजर मारूया आयच्या हवामानाचे. फाटले कांय दीस राज्यभरात पावसान विसव घेतला. कांय वाठारात शिपडून पावस पडटा. पणजे वेधशाळेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण आतां मेरेन राज्यांत 1585.8 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 32 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट नदर मारूया आयच्या मुखेल खबरांचेर. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकीं नवी दिल्लीत आयोजीत खासा सुवाळ्यात प्रतिश्ठेचे संगीत नाटक अकादेमी पुरस्कार भेटोवन मानेस्तांचो भोवमान. भारताची व्हड संस्कृती तिगोवन दवरपाचें राष्ट्रपती मुर्मू हांचें आवाहन. 20 जुलय सावन सुरू जाल्ल्या लोकसभा आनी राज्यसभाघरांचें कामकाज अनिश्चित काळा खातीर जालें स्थगीत. राज्यसभेत विरोधकांच्या बोळातूच कांय सरकारी विधेयकां घेतली मानून. विरोधी पक्षांच्या वांगड्यांनी सभाघरात बोवाळ केल्ल्यान लोकसभेची उत्पादकता 19% जाल्यार राज्यसभेचे 39%. संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली माहिती. राज्यमंत्री मंडळाच्या बसकेत वेगवेगळ्या विशयाचेर जाल्यात निर्णय. 10 सप्टेंबराक पर्वरी उड्डाण पूल आनी 24 ऑगस्टाक पत्रादेवी स्मारकाचे जातले लोकार्पण. आनी भारतीय स्वातंत्र्याच्या 80व्या वर्धापन दिसा निमतान 15 ऑगस्टाक राष्ट्रपती भवनात गोंया सयत 4 राज्यांच्या सांस्कृतीक आनी पारंपारीक दायजाचेर जातले प्रदर्शन. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 4013चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार. पद्मासन खर एकाग्रते खातीर करपाचें हें ध्यान आसन. शरिराची मुद्रा सुदारता. म्हयन्याच्या पाळये वेळार जावपी त्रास सोंसपाक लावकारक. धोपरां आनी खुट्याची लवचिकता वाडयता. शरिरांतलो उत्साह वाडयता. खोटी आनी धोपराची दुखापत आशिल्ल्या लोकांनी हें आसन टाळचें. हें आसन करपाक थोडो सराव गरजेचो. गोमुखासन
उत्साह वाडयता आनी शरीर ताजे तवाने करता. फाटीची दूख सांदेदुखी उणी करता. पायांतली दूख काडटा आनी स्नायू सशक्त करता. भूज. नमस्कार. आयच्या घाटबेट कार्यावळीन तुमकां